देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. म्हज्या बागा नात ती म्हजेर आड आसात आनी म्हजे बराबर जायनात ती शिपडायतात. लूक 22:23. पवित्र स्नानाचे रितींत सुरवातीक मुणयारी बावतिस्म दिलो जातेल्या भुरग्याच्या कपलार ही उतरां वापरून कुर्साची कुरू काडटा. आवय बापायन सांगलोलें भुरग्याचें नांव घेवन मुणयारी हांव तुका क्रिस्ताक जोडून घेतां अशें म्हणटा. आनी त्या उपरांत भुरग्याची आवय बापूय पोदून मोदून तशेंच करतात. बावतिस्मा वरवीं आमी सगलीं क्रिस्ताक एकवटलोलीं जाता आनी आमी क्रिस्ताचीं जाता. दुसऱ्या उतरांनी आमी जेजूच्या बागाक आसा. पवित्र सोबेची दोतोन बावतिस्मा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता हें सोत आमकां शिकयता. ह्या आतांच्या काळांत आमी पळयता जायते राजकारणी फुडारी खंयच्या पक्षांत पार्टींत आसात वो कोणाच्या बागाक ते आसात हें सांगूंक जायना. आयज ह्या पक्षांत हाच्या बागाक आनी फाल्यां त्या पक्षांत तांच्या बागाक. कसल्या कारणाक लागून वो विचारधाराक आयडियोलॉजीक लागून ते एका पक्षांत भितर सरतात तें पारखूंक कठीण. पक्षाचो हावेस आनी विचार फुडें व्हरपाचें तांकां पडलाशें दिसना. बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्ताच्या बागाक रावल्या. दोंगी राजकारणी फुडाऱ्यां सारकें आमची वागणूक जायना. तर हांव क्रिस्ताक विस्वासी रावून जेजू बराबर जिवितांत बरीं फळां पुजायता. जेजू बराबर जर हांव पुजायना जाल्यार हांव ताच्या हिणांत म्हज्या खोट्या जिविताच्या देखींतल्यान दुस्पोट हाडटा, वायट शिपडायता. दोन वड्यांचेर पांय दवरप क्रिस्तांवांक सोबना. ओत्मीक जिवितांत आमी शेळमोळायेक जागो दिवंक फावना. शिमेर रावून हेणें तेणें पळोवप वो इंग्लीश भाशेन म्हणटात तशें फेन्स सिटींग करप हें जेजूक मानना. ताच्या बागाक आमी आसां जाल्यार 100% 100% आमी ताच्या बरोबर रावंक फावो. 50-50 उपकारना. सुम्या बराबर वावरूंक केदें व्हडलें बाग ताणें आमकां फावो केलां. सुम्याक दिनवासुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.